मोगाचेनो देव बरो दीस दिवं तुमकां. आज इगर्जमाता ब्रिजिडाइन मेळाची घडणार तशें मिस्तीक सा ब्रिजिताचें स्मरण करता. ह्या वक्ता सा ब्रिजिता विशयान थोड्यो संगती तुमच्या सांगाता वांटून घेवं हांव तुमच्या मुखार आसा. सा ब्रिजीत स्विडनाच्या रायाळ आस्थानांत उसल्या हुद्द्यार आशिल्ल्या बर्जर पेर्सोन आनी इंगबर्ग म्हणल्या जोड्याक 1303 इसवेंत जल्मली. तिच्या ल्हान प्रायर तिची वडिलां अंतरलीं जाल्ल्यान तिका तिच्या मौशेन ल्हानवड केल्ली. 13 वर्सां प्रायर तिचें लग्न वुल्फ गुडमार्सोन लागीं जालें. तांच्या काजाराचो फळ जावन तांकां 8 जाणां भुरगीं जल्मलीं. तांच्या पैकी एकली जावन आसा स्विडनाची सांत कॅथरीन. सा ब्रिजीत संतोश भरीत आनी हास्कुऱ्या वदनाची जावन आसून सोमेस्तांतय बोळी आनी दयाळायेची जावन आसली. ह्या तिच्या गुणा वरवीं स्विडनाच्या रायान ताच्या राणयेक सुदर्सूंक नेमलेल्या स्त्रियां पैकी ती प्रधान जावन आसली. याजकांक प्रसंग दिवच्याक ती तिच्या मागण्याचो आदार दिताली. आपली जबाबदारी पाळच्यांत रायकुंवरांक तशें याजकांक आनी रायांक सयत तिदवोन दिवन तांकां सारकें करचें विशेश धैर्य तिच्या लागीं आसलें. तिचो पती अंतरल्या उपरांत ती फ्रांसिस्कान 3ऱ्या वर्दीक भरती जाली आनी आपलें मुखलें सगळें जिवीत मागण्याक आनी दुबळ्या धाकट्याचे सेवेक तिणें समर्पिलें. हाचे उपरांत भोव पवित्र सडवंदराचो मेळ दादल्यांक तशें स्त्रियांक म्हूण तिणें स्थापीत केलो. 1350व्या वर्सांत आपली विधव धूव कॅथरीना संगी आपल्या मेळाक पापाल परवग्नी मेळच्याक रोमाक गेली. त्या दिसांनी इगर्जमातेंत फूट आयिल्ली. रोमांत तशें फ्रांसांत 2 जाण पापसाहेब आसले. ही फूट परिहार जावच्याक ती विशेष रितीन वावुरली. तिच्या वावराचो आनी मागण्याचो फळ जावन इगर्जमातेंत परत एकवट स्थापीत जालो. सा ब्रिजिताक प्रवाद करचें देणें आसलें. तिणें केल्ले जायते प्रवाद सत जाल्यात. 1373 जुलय 23 तारखेर ती मरण पावली. पापा बोनिफासान ब्रिजिताक 1391 इसवेंत सांतीन म्हूण पसारलें. 1999 इसवेंत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका युरोपाची पात्रोण म्हणून पसारलें. सा ब्रिजिताचें स्मरण करच्या संदर्भी ब्रिजिटाइन मेळाच्या सर्व धार्मिकांक आमी संतोश भरीत फेस्त मागता. तिचें जिवीत आमच्या जिवितांत बावडतान तीर रावन धैर्यान फुडें सरोंक प्रेरण दिवं. तुमकां सोमेस्तांक कार्मेल किरणाच्या तर्फेन बरें मागता. देव बरें करूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर सोडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. तोवळ जेजू ओपारिणी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक वंपी वंपूंक भायर सरून गेलो. तो वंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड मातीनातलेले खडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले उबारच आसले वरवीं बेगीनच तें किरललें. पूण सूर्य उदेंवन येतच तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोंक ना देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या जडां मदें पडलेलें आनी कांट्या जडां वाडटना ताका तांणी चिड्डून मारलें.
आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी तीं वाडून फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोड्यांक 60 आनी थोड्यांक 30. तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका. क्रिस्त दैमोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हे देवाचे उतार आमी जायते फावटी आयकलां जावं पुरो, नियाळ केला जावं पुरो. हर एक फावटी हे उतार नियाळ करता आसतना निजायकी देवाचें उतर आमच्या जिविताक कशें लागू जाता आनी आमच्या जिवितांत फळ दिवचें जाल्यार कशें तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कार्यरुपाक येजय, थंयसर तें जिवीत रुपीत करयजय म्हणून भोव आपुरबायेन देवाचें उतर स्पश्ट रितीन आमकां दाखोवन दिता. जेजू एका घरा पावुल्लो आनी थंयसर जें कितें ताणें करी जाय आसलें शिकोवन पिडेस्तां गूण करचें सक्कड करन पळय त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरन वेता आसतना लोक हारी हारीन येता आनी इतलो व्हड लोकांचो जमो देखून जेजू एक दोन घेता आनी ताचेर सोडटा. लोकां थंय एक उर्बा देवाचें उतर आयकोवच्या खातीर, जेजूक आयकोवच्या खातीर एका रितीची उर्बा देखून जेजू दोणीर सोडलो आनी तीन तावन तो शिकयतना लोक वेळेर उबो रावलो म्हणटा. उबे रावचे म्हळ्यार कितें, ती एक उर्बा, ती एक आशा देवाचें उतर आमी आयकत जाय. आनी तोच सन्निवेश तोच संदर्भ उपयोग करून जेजू इवपार सांगता. वय तुमी सक्कड देवाचें उतर आयकूंक आशेन हांगासर आयल्यात जावं पुरो. भाव भयणो, एवांजेलांना एक सन्निवेश हांव तुमकां विवरण करून आसा. तुमी देवाचें उतर आयकूंक व्हडा उर्बेन व्हडा आशेन नत्रेगान तुमी हांगासर आयल्या जावं पुरो. पळया देवाचें उतर हे परी तुमच्या जिवितांत तें प्रवेश जाता. हर एकल्याक एकाच रितीन समानपणी ते जिवितांत प्रवेश जायना. एकल्याक चड वाट्यान ते प्रवेश जावं पुरो आनी एकल्याक थोड्या मापान ते प्रवेश जावं पुरो आनी फळ दिवंक पुरो. आनी हे शिकोवन दिवचे पयलेंच जेजू हे लोकांक शिकोवन दिता ह्या ओपारी मारिफात. देखून पळया त्या ओपारीचो अर्थ तांकां समजूंक ना. शीस उरले आमी वाक्यां आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आमी पळयता शीस जेजू लागीं येवन विचारतात, न्ही हें ओपारीन तुवें सांगलें आमकां समजूंक ना. जेजू तांकां विवरण दिता, भोव आपुरबायेन विवरण दिता. पळया तुमी देखूंक आयकल्यार तुमकां दिसना काळीज दाड्डें जालां आनी त्या देखून कान आसल्यार कान दाट जाल्यात, दोळे आसल्यार कुड्डे जाल्यात म्हणून इजाया प्रवाची उतरां उल्लेख करन जेजू त्या शिसांक भोव आपुरबायेन ह्या उतरांचो अर्थ सांगून दिता. भाव भयणीनो, हें उतर देवाचें तुका आनी म्हाका लागू जाता गी. थोडो नियाळ करया. आमच्या संवसारांत जायते लोक निराशावादी मनोभावान जिवन आसा. जायत्यांक एका रितीचें निरासपण, आशावादी मनोभाव आनी निराशावादी मनोभाव. निराशावादी मनोभाव कितें करता, तो फुडें कितेंच बरें घडना म्हणलें तें एक मनोभाव आमच्या मोतीन तें कसयता गे. थंयसर जिवनचो उल्हास, तो एका रितीचो आनंद म्हूण येता आमी, एका रितीची उर्बा, जिवीत उर्बेन जिवनची ती उर्बा काडून सोडटा. निराशावादी मनोभाव कित्याक मुखार कितेंच ना, कितें जाल्यार म्हाका परवाना, जाल्यारय बरें जावचें ना म्हणलो मनोभाव. पूण आशावादी मनोभाव कितें करता, आशा म्हळ्यार एकाचो हरबोस न्ही. आशावादी मनोभाव म्हळ्यार सकारात्मक चिंतप, सकारात्मक मनोभाव. तो कितें करता, आनी कितें म्हाका बरें घडटलें, आनी कितें बरें घडोवंक आसा, फाल्यां जें कितें घडटा तें बरें घडटलें, असलो मनोभाव दोन रितीचो मनोभाव मनशांत आमकां दिसून येता. आतां आशावादी मनोभावाच्या व्यक्तीक निजायकी आमी घालयत ते निमाणे हंताचे व्यक्ती. देवाचे उतार पडोवन काळजांत 100 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी, 30 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवचे व्यक्ती म्हणत आमी हे आशावादी व्यक्ती. कितें पुणी जिणेंत घडोवंक आसा, बरें घडत जाय, त्या देखून हांव त्या दिशेन म्हजें जिवीत मांडून हाडटा म्हणचे व्यक्ती निजायकी आशावादी व्यक्ती म्हणयत आमी. सकारात्मक चिंतपाचें. आनी निराशावादी व्यक्ती म्हणयत पत्रां बरीच, कितेंय तांच्या जिवितांत घाल्यार तें बेस्टेंस सुकोवन वेता, कितें बरें घडटा म्हणून तांच्या मोतींत ना. ही आमी भोव सामान्य जावन लौकीक दृश्टेन भाव भयणीनो हें देवाचें उतर आमी तुमच्या मुखार दवरलें. पळया जेजू सामान्य संगतींत हांव जिणयेचें लिसांव, सामान्य संगतींत हांव जिणयेचें लिसांव दिता.
संवसारी वस्तू वापारन त्या विशयान वपारी सांगून सर्गींची शिकवण मनशाक समजूनचे बरी दिता. कित्याक आमी सक्कड संवसारी व्यक्ती ह्या संवसारान जिवचे देखून सामान्य संगतीने कशें हे देवाचें उतर आमच्या जिणयेक वशयेत म्हणून तो दाखोवन दिता. तो थंयसर शिकयत आसतना त्या लोकांक इस्रायल लोकांक शेतान जाणां आसले, ते शेतान जाणां आसले आनी ही ओमची रीती तांकां कळीत आसली. आनी जेजू ही सगळ्यां संगती कळीताचो संगती वापरन जिणयेचे लिसांव तो दिता, जिणयेचे लिसांव तो दिता. आनी प्रत्येक जावन जे कितेंची शिकवण सर्गींची शिकवण संवसारी संगतीच वापरन तो दिता. भाव भयणीनो, पयलें आमी थंयसर पळयता ओंपी ओंपूंक गेलो. थोडे मेरेर पडले, थोडे कडपी सुवातेर पडले, कांट्या झाडां मदां पडले आनी थोडे बऱ्या सुवातेर पडले. वापुरबायचे किर्तन ते आसा, थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी यातेच फळ दिवंक शकले. तर आमचे थंय एक चिंताप येवंक पुरो. ह्या ओंपीक कळीत नातलें गी ओंपतना तो कित्याक मेरेर उडोवंक गेल्लो, तो कित्याक खडपी सुवातेर उडोवंक गेल्लो, तो कित्याक कांट्या झाडां मदें उडोवंक गेल्लो. म्हाका एकल्यान विचारलें थोड्याच दिसा आदीं अशेंच हो अध्याय आनी वाक्यां मातेवचो वांजेल अध्याय 13 वाक्य 1 ते 9 वाचलो व्यक्ती म्हणलो न्हय ओंपीक गळीत नातलें गी तो ओंपतना मेरेर कित्याक उडोवंक गेल्लो, तो सुकणीं व्हरतात म्हूण गळीत ना गी, खडपी सुवातेर कित्याक उडोवंक गेल्लो ताका कळीत नातलें गी, कांट्या जोड्या मदें कित्याक उडोवंक गेल्लो ताका कळीत नातलें गी. भाव भयणीनो, आमी असो फाटलो अर्थ ती पळोवंक जाय. ओंपी ओंपचो म्हळ्यार हांगासर देवाचें उतर, देवाचें उतर. जर हें देवाचें उतर वाचता आसतना असो नियाळ दिता आसतनाय म्हजें उतर हांव देवाचें उतर परगडटां ते दुसऱ्या दुसऱ्या सुवातेर दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांक तांचे तांचे सन्निवेशा प्रमाणे थंयसर पावता. जे जिणयेन ती जिवन आसात त्या संदर्भा प्रमाणे थंयसर वचून पावता. आमी सक्कड सगळ्यांची काळजां तयार दवरून देवाचें उतर थंयसर पावोवंक जायना. देवाचें उतर आसा, दोन तरेचे तलवारी बरे, तें ट्रान्सफॉर्म करूंक रूपांतर करूंक शकता. पूण कोणाचेर तें हुंदवण आसा? तो जागो जावन आसा तूं आनी हांव. तो जागो जावन आसा तूं आनी हांव. तूं आनी हांव मेर जावं पुरो, खडपी सुवात जावं पुरो, कांट्या झाडां जावं पुरो वा बरो जागो जावं पुरो. तर मेर म्हळ्यार कितें? मेर जावन आसा जागो तो बऱ्या जाग्याक जावन इल्लोसो पयस आसचो. थंयसर तो जागो कोसूंक ना, तयाराय करूंक ना. तसोच आसा, तसोच आसा. तातूंत सक्कड चलोवन येतात ते आमची जिवी जावं पुरो. आनी आमची भोगणां आमच्या जिणयेची विविध चिंतनां योजना आटोव सक्कड देवाच्या उतराक थंयसर नियाळ करूंक जागो दिनात, ते खण्ण सोडटात. आनी दुसरें आसा खडपी सुवात. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिणेंत रिगत पळयात कशें बी किर्लोवन वाडून येजय जाल्यार तें बऱ्या सुवातेर पडोवंक जाय. तयार केल्लो कोसून तयार केल्लो आनी मोव सुवातेर पडल्यार थंयसर तें किर्लता, वाडटा, फळ दिता. खडपी सुवातेर तें फळ दिना. तुजी आनी म्हजी जिणी थोडे फावटी खडपी सुवात जावन आसूंक पुरो, तयार नासलेली सुवात. कित्याक जायत्यो जिविताच्यो आमचेच जिविताची साली वा आमची जिवची रीत आमचे जिवीत एका रितीन खडपा बरी करता. देखूनच थोडे फावटी आमी इगर्जेन शर्मा आयकल्यार देवाचें उतर आयकल्यार की रेते वचून आयकलें बरें मागीर आमी म्हणटा तांकां कितें तांकां सांगूंक सुलाभ जिवंक कश्ट म्हणून. कित्याक हांव खडाप जाला थंयसर उतराक त्या देवाच्या उतराक अवकाश करदिना. जर तर हांव थोड्या प्रयत्न वय तांणी म्हाका सांगलां ते कशें जियों दी हें उतर हांव प्रयत्न करता जियोंक म्हळ्यार भाव भयणीनो जागो आमी तयार केल्ले बरी जाता. आनी थंयसर तें देवाचें उतर फळ दिवंक शकता. ओंप्यान कशेंय ओंपूंक पुरो. पूण जर तर हांवें म्हजो जागो तयार दवरला जाल्यार थंयसर तें फळ दिवचें ना गी. हांव जर तर उतर आयकल्ल्या उपरांत हांव म्हणटा ताका मात्ती पडोवन दी, कोणी कथेन सांगता म्हण आमी करूंक जाता गी. भाव भयणीनो, हांव कडाप उतर आयकोनच्या पयलीं कडाप जाता, ताच्या उपरांत हांव कडाप जावनूच उरता. जर तर देवाचें उतर आमचे थंय येता आसतना हांव कडाप जावन आसल्यार जर तर म्हजे थंय ती आशा आसा, ती उर्बा आसा, हें खडाप फोडूंक जाय. हांवें हें खडाप फोडोवंक जाय म्हजे भितर आसचें आनी देवाचें उतर थंयसर निजायकी किर्लोवंक जाय म्हूण आशा येता जाल्यार भाव भयणीनो फळ येताच, फळ येजयच. आनी तिसरें आसा थंयसर म्हणटा या मेरेर पडलें सुकण्यान वेलें.
मेरे रस्त्यानं बी सुकण्यांनी वरीच जायस कित्याक आपूर बेळ दिसता ते किरलोंक ना तिसर दिसता सक्कड चिंतना बोगणा येता आसतना हे देवाचे उतार एका रितीन उचलावन सोडटात. खडापी कडपाचेर पडले भाऊ भयणीनो तिसर ते किरलोंकूच किरला ना म्हणटा पळया. कडपी सुवातेर पडले वयले उबारी माती असे बेगीच किरलेले इल्लेशे किरलेले पूण उपरांत आमकां नाका चोण सोडया. आनी तिसरें आसा ताची पाळां रोमोंक ना जाली सूर्य उदेताना करपण गेले. देवाचे उतार थोडे फावटी आमकां बरें दिसता आमी पळयता सूर्य उदेताना म्हळ्यार कितें ती धाव ती हीट थोडे फावटी आमचे जिणेंत थोडे कश्ट उदेत आसतना थोडे समस्या फूड करचे पडटा आसतना हे देवाचे उतार त्या दगीक थिंयसर करपण वेता विविध संगती सुर्या बरी चड धाव ताचेर घालून ते करपण सोदता कशें आमी जिवोवचें कसो फळ येवचो. आनी चवथें भाव भयणीनो कांट्या जड्या मदें पडलेलें तें बी देवाचे उतर आमच्या जिवितांत येता. जायते कांटे म्हळ्यार कितें तोपच्यो संगती जर तर आमच्या जिवितांत ती जिविताची मौल्य ना जाल्यार कितें उब जाता. थिंयसर आसा कांटे झाडांसर मोस करचें लोणचो आनी कितें नाका जाल्लें पोसडेपण अहंकार बेविश्वासपण हे सक्कड कांट्या मदें हें देवाचें उतर पडटा आसतना अप्रामाणीकपण मोसोर हगे झगडें हे सक्कड कांटे आनी ह्या कांट्या मदें तें देवाचें उतर पडटा आसतना कशें वाडोवंक सोडटा ते चिड्डून जिवीशी मारता. कित्याक जर तर भाव भयणीनो पळया आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर नीस रितीन तें पडलें जाल्यार देवाचें उतर आमी दिसायकी वाचून तसो नियाळ केलें जाल्यार उर्बेन खंयसर देवाचें उतर परगडटात थंयसर वचून आयकून वय हांवें म्हज्या जिवितांत कितें पूण एक बदलावण हाडीच जाय कशेंपणी करन हें बदलावण हाडन हांवें फळ जडी जाय म्हणून हांवें आश येताना भाव भयणीनो जायते फावटी ह्यो संगती आमी सांडी जाय पडटा हे कांटे झाडां खाडी जाय पडटा आनी त्या दळा थिंगसर तें बी किरलतालें फळ दिवंक शकतालें. आनी चवथें आसात फळ दिवचे थोडे 100 थोडे 60 वा 30 वांट्यांनी 30 जावं दी 60 जावं दी 100 जावं दी फळ दितात. भाव भयणीनो कितलोय आमी देवाचें उतर आयकून नियाळ करन तें कार्यगत जायना जाल्यार आमच्या जिवितांत कार्य रुपाक येना जाल्यार फळ दिवंक शकना जाल्यार तें देवाच्या उतराक निजायकी आमी मोल दिना म्हूण जालें. कान आसून केप्पे जाल्ल्या बरी दोळे आसून कुड्डे जाल्ल्या बरी मोत आसून निजायकी आमी बुद्ध जाल्ल्या बरी अशेंच जाता. पळया एक भुरगो शिकता सगळें वर्स तो शिकता आनी निमाणें परीक्षा जाता आसता थिंयसर फलितांश आसा. त्या फलितांशान कळटा हो भुरगो कितलें शिकला गी म्हणून शिकापाच्या भितर कितले रेगला मोती कितले रेगला म्हणून त्या फलितांशान कळटा ते रिजल्टान कळटा न्ही. जर आमी म्हणटा जाल्यार देवाचें उतर आमी आयकत हांव नियाळ करता हांव आत्मीक जिणेंत वाडी सोदता हांव जाल्यार भाव भयणीनो फलितांश जाय फळ दिसून येवंक जाय ना जाल्यार कितें जाता. आमी म्हणटा भुरगे दाड्डो म्हणून आमी निजायकी आमच्या आत्मीक जिवितांत दाड्डे जाता. आतां आमी खंयच्या जाग्यार आमी आसा पळया. त्या दिसा जेजून त्या लोकांक ही ओपार सांगली जाल्यार शतमाना उपरांत हर एका क्रिस्तावांक भाव भयणीनो निजायकी ओपार लागू जाता. 2000 वर्सां उतरल्यार शतमाना उतरल्यार हर एका क्रिस्तावांक क्रिस्तांव लोकांक ही ओपार निजायकी लागू जाता. कित्याक तूं आनी हांव ह्या जाग्यार आसा जावं पुरो थोडी आमी मेरे बरी आसा जावं पुरो थोडी कडपा बरी आसा जावं पुरो थोडी कांट्या झाडां वाडोवन दवरले आमचें जिवीत आसा जावं पुरो वा थोडी आमी बऱ्या सुवातेर आसा जावं पुरो देवाचें उतर आमच्या जिवितांत येता आसतना खंयच्या जाग्यार हांव आसा वो नियाळ आज आमी निजायकी थोडे फावटी आमच्या जिणेंत उडासाक आमी काडया आनी करूंक प्रयत्न करया. भाव भयणीनो जिवितांत फलितांश निजायकी देवाचें उतरचो नियाळन फलितांश आमकां कळटलें आमकां कळोन येता कोणी सांगूंक म्हणना आले वो देवाचें उतर वाचता नियाळ करता. कित्याक देवाचें उतर पडलेलें तें फळ दी जायच देखून आमी वाचता देवाचें उतर निजायकी पावसा बरी कशें पावस भुमी पडोवन थिंसर तें पाचवें उत्पन्न करता. थिंसर कितें सुकोण आसलें ताका जीव दिता
तशेंच भाव भयणीनो देवाचें उतर आमच्या जिवितांत दी जर तें सुकोवन गेलां जाल्यार तिंचो जीव दिता परिवर्तन करता नवें सांव हाडटा पूण सुवात आमची सुवात तुजी आनी म्हजी सुवात आमी दी जाय देव सुवात फोर्स करिना तो वंपता पूण ही सुवात तयार करची तुका आनी म्हाका सोडलेलें हो जागो तयार करचो तुका आनी म्हाका सोडलेलें तो जागो खडपा बरीच दवरयेत कांट्या झाडांनीच बरोवन दवरयेत मेरे बरीच दवरयेत वा बरो विठाळ सुवात करून आमी दवरयेत विसोन आमच्या मुखार आसा विसोन आमच्या मुखार आसा देखून जेजू म्हणटा कान आसा जाल्यार आयका कान आसा जाल्यार आयका कोण आयकूंक कशी व्हरता आयकूंक म्हळ्यार आयकल्या उपरांत ते नियाळून ते कार्यरुपाक हाडूंक कशी व्हरता जाल्यार तो आयका देखून भाव भयणीनो हर एक पटी आमच्या जिवितांत देवाचे उतर निजायकी रुपांत आमकां रुपांतर करूं आनी जिवीत रुपीत करूंक आदाराचें जावं दी अशें क्रिस्ती जिणेची फळां आमच्या जिविताद्वारे दिसून येवन दित आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय तिचे बरी संवसार जेजूक